दीस ब्रेस्तार सप्टेंबराची 12 तारीख 2024. पयलें वाचप. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 8 वाक्य 1b तावन 7, 11 आनी 13. जाणवाय आमकां हंकारी करता, मोग मात्र आमकां वाडावळ दिता. कोण एकलो आपूण कांय इल्लें जाणा म्हणून चिंता जाल्यार तो जाणा जाय जाल्ले फावो ते परी जाणा जावंक ना. पूण देवाचो मोग करता ताका देव वळखता. तर बोंब्यांक भेटयल्ल्यो वस्तू कोणीक हवयेत? बोंबें म्हणलें तें संवसारांत कांयच न्ही आनी एक देव शिवाय दुसरो ना म्हूण आमी जाणाव. आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणलेले आसात आनी निजायकी तसले देव आनी सोमी जायते आसात. तरी आमकां आसा एकच देव बाप. ताचे तावन सर वस्तू आयल्यात आनी ताचेशी आमी वेताव. आनी आसा आमकां एकलोच सोमी जेजू क्रिस्त. ताचे मुखांत सर वस्तू रचल्यात आनी ताचे मुखांत आमी जियेताव. पूण ही समजणी सगळ्यांकी आसना. थोडे बोंबे पुजा करचे सवयेंत कालपोर पर्यंत इतले रोंबून आशिल्ले की ते आतां खातात तें खाण निजायकी बोंब्यांक समर्पीत जाल्ले म्हणून ते लेखतात आनी तांचे अस्कत अंतस्करण मेळयतात. अशें तुजे जाणवाये वरवीं तुजो अस्कत भाव नास जातलो. क्रिस्त ताचे पसती मोर्न पावला न्ही. हे परी तुज्या भावा विरोध तूं पातक करतना आनी ताच्या अस्कत अंतस्करणाक लुकसाण हाडटना क्रिस्ता विरोधूच तूं पातक करताय. देखून खाण म्हज्या भावाक पातकाक कारण जाता जाल्यार हांव केदींच मांस खावचो ना, कित्याक म्हजो भाव पातकाक पडचो म्हाका नाका. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 139 1b तावन 3, 13, 14 ab, 23 आनी 24. श्लोक. सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोम्या. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केलाय. तूं म्हाका वळखताय. म्हजी मोतींतलीं चिंतनां पयस तावनूच तूं पारखिताय. हांव चलूं वा न्हिदूं तें तुका कळटा. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुज्या मुखार उक्त्यो. श्लोक. सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोम्या. म्हजी अंतरमळां घडललो म्हज्या आवयच्या गर्भांत म्हाका विंडलो थुंच न्हयवे. म्हज्या सैंबाच्या अद्भुता खातीर हांव तुका वाकणटां. सगळ्या तुज्या रचनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दीन वाचतां. श्लोक. सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोम्या. सर्वेस्परा, म्हजी तपासणी कर. म्हजे अंतस्करण जाणा जा. म्हजी परिक्षा कर. म्हजी चिंतनां समजून घे. आडवी वाट हांवें धरिनाशें पळय आनी सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय. श्लोक. सासनीक जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सोम्या. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे शुभ वार्ता. अध्याय 6 अवस्वर 27 तावन 38. जेजू म्हणालो, पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगतां, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा. तुमकां शिरापतेल्यांक आशिर्वाद दिया. तुमची निंदा करतल्यां पासत मागा. तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरोय पोलो दाखय. तुजो शेलो काण व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडयनाका. तुजे लागीं विसारतल्या हर एकल्याक दी आनी तुजें म्हूण कितें आसा तें कोणीय काण व्हरीत जाल्यार ताचे लागचें पाटी विसारी नाका.
हेरांनी तुमचे तें कशें चलाजे म्हणून तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे तें चला. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळत? पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्ही. तुमकां बरें करतल्यांक मात तुमी बरें करचें जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळत? पातकी तशें करतात न्ही. जांचे कडेन पाटी मेळटलें म्हूण तुमकां बरवसो आसा तांकां मात तुमी उसणें दिवचें जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळत? आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक पाटी मेळटलें म्हणून चिंतून पातकी एकामेकाक उसणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा, तांकां बरें करा. पाटी घेवची आशा नासता उसणें दिया. तेवळ उदंड जावन पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अनुपकार्यां आनी खोट्यां थंय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया. हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हणून फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हणून फैसल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षणें मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. भरत्या मापान दामून हालोवन आनी भरोन वमताशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जाणवाय आमकां हंकारी करता. मोग मात्र आमकां वाडावळ दिता म्हणटा सांत पावल आयच्या पयल्या पत्रांत. जाणवाय देवान दिवचें व्हड देणें. पूण हे जाणवाये मुखांत आमी आमकांच व्हड करून घेतल्यार देवाक मेस्व नातिल्लें जाता. काळीज नातली जाणवाय हंकारी करता. देखून जाणवाय मोगासावें आसल्यार मात्र देवाक अर्पिल्लें दान जाता. मोग मात्र आमकां वाडावळ दिता आनी हर एक संगतींत आमकां उदार जावंक आपयता. मोग मात्र आमकां खलतेपणान बरोवंक कुमोग करता. जेजू म्हणटा, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा. दुस्मनाचो मोग करचें आमचें जाणवाये भायलें. आमच्या तर्का प्रकार दुस्मान आमकां वायट करता. आमचें बरेंपण सोंसून व्हरिनातलो. देव आमचो हंकार जिरोवन ताच्या मोगांत वाडाशें करता. देखूनच जाणवाय आमकां हंकारी करता. मोग मात्र आमकां वाडावळ दिता. जेजूच्या मोगांत वाडावळ जोड हेरांक बक्षिल्यार आमकांय बक्षणें मेळटलें.